हांगा आमचेर हुकुमशाही चालू आहा हांगा आमच्या कारापुरान ती बंद जावची। आमची पंचायत जी तांकां NOC दिता विदाउट गांवांक तेंच्यांनी कांयच इनवॉल्वमेंट दाखयनासतना तांकां डायरेक्ट तांकां NOC दिला ती लोकां पर्यंत पावोवंक जाय। हे तुमचोच एक फोर्थ पिलर आमचो स्तंभ आहा जो तो तेंच्या पर्यंत पावोवंक शकता लोकांक पर्यंत। मागता तुमचे कडेन उठाव करा, उठाव करा, त्याशिवाय हे जे आसा संबंध जे हे जाल्ले आसा भायर पडलेले आसा पळय हांगासर आमकां काबार करपाक हे स्वस्थ बसचेना, स्वस्थ बसचेना। यांचो प्रतिकार जो आसा तो आमकां करचोच पडटलो। एक मेसेज दिवपाक सोदता हांव हो फौजी की ह्या देशा खातीर जान दिवपाची शक्यता आसा आमची, तशेंच ह्या गोव्याच्या भुमी खातीर पण आमी जान दिवपाक रेडी आसा। आमी फाटी सरचे ना जो पर्यंत आमचो गांव आमी वाचोवची ना तो पर्यंत। तर हांव सद्या आसा कारापूर सरवण हांगासर। गेले 8 दीस जाले की कारापूर हांगासर आशिल्लो हावजीस ऑफ अभिनंदन लोधा हो जो प्रोजेक्ट जो आसा त्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट जो मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट गांवकार एकठांय जाल्ले। 8 दीस जाले श्री शांतादुर्गा देवस्थानच्या कुशीकूच रावन तेंच्यांनी धरणे आंदोलन आपले दवरलेले। आज 8 दीस जाले मोठ्या प्रमाणात लोक तांकां साथ दिता। सुमारे 2000च्या आसपास भायले लोक जे एक्टिविस्ट आहात त्याच बरोबर समर्थन दिवपा लागून तांकां आयिल्ले। तेंच्यांनी आयज प्रेसूय घेवन ह्या बाबतींत कल्पना दिली की हो आंदोलन जो आहा हे आंदोलन जो पर्यंत हो हावजीस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट बंद जायना तो पर्यंत आमी हो प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट उबे रावतले आनी ह्या फुडें परत पैकी तेको लोकां कडल्यान येत रावतलो। म्हाज्या फाटसून तुमी पळयता आसतले की हांगासर एक स्थानीक देवस्थान आसा। देवस्थानाक तेंच्यांनी सांगणें घालपाचें गांवकरी जे प्रोटेस्टार आशिल्ले ते हांगासर येवन फाटसून देवाक सुद्दां सांगणें घालपाक येयला की जो प्रोजेक्ट आहा राखणदारा खंय ना तरी थांबय आनी हो गांवपण जो कारापुरचा तो वाटय ह्या सांगण्याक लोक हांगासर आयिल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।